कोंकणीतलें एक फिल्म ते इंडियन पॅनोरमा सेक्शनान ह्यो खूब मोठी गजाल, खूब मोठे अचिवमेंट अशें तरी म्हाका तरी दिसता. आतां कोंकणी ऑडियन्स खूब कमी आहे. तूं जस्ट आपली एक हॉबी आसा आनी आपूण ती आतां करतले जाल्यार तें जायना. शक्यतो ते खंयच्याच आर्टिस्टान आपूण कसो वेगळो दिसलो हें करचें न्हू. सो म्हाका दिसता ती जी लॉकडावनान ते कितें तरी केलें तेजें चेन रिएक्शन म्हणून आयज हे इतके पर्यंतचें फळ मेळ्ळां अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. आपण अजूनही त्या क्वालिटीच्या बाबतीत थोडंसं मागे पडतो असं मला वाटतं. आम्ही सगळ्यांनी जर आमच्या स्किलीचेर अजून काम केलें आणि तो एक प्रॉडक्ट म्हणून जरी कमी बजेटान पण ते एक्झिक्यूट करतना तशा पद्दतीन केलें, मे बी चान्सीस आसा तो पीच जातलो आनी तो खंय तरी पावतलो एका प्लॅटफॉर्माचेर. ती आयडिया येयली उपरांत तेजेर तितको रिसर्च जावपाक जाय, तितकें काम जावपाक जाय स्क्रिप्ट लेवलाचेर. डिसिप्लीन सगळ्या बाबतींत त्या बाबतींत रावोंकूच जाय वेवस्थीत. हांव जेन्ना शिकतालो म्हाज्या सरावंडींतले लोक म्हणटाले की तूं कितें शिकता, नाटक शिकता म्हणजे तूं कितें शिकता.